हांगा न्हू चडशे भुरगे हांगा बसतात अशे ड्रिंक मीत करतात म्हणून आमी पोलिसांक 2-3 फावटी लेटरां धाडलेली आनी तेंच्या खातीर तेंच्यांनी ते आयज काल पेपरार सुद्दां येयल्ले आसा आनी तेंच्या खातीर तेंच्यांनी आतां रोखडीच एक्शन घेतलेली आसा आनी ते आतां आमी तांकां स्पॉट जे आसा पळय ते दाखयता. म्हाका दिसता खूब दीस जाले अशे ट्राय करताले की पोलिसांक घेवन अशे जे प्लेसी आहा आयडेंटिफाय करून तेंचेर आमी हें करपाचें एक्शन घेवपाचें. काल परत इश्यू जालो तुमी लेटरां काडल्या काय ना पोलिसां तेन्ना आमी तांकां सांगलेली आमी 2-3 फावटी लेटरां धाडलेली आसा की तेंच्यांनी हांगा रावंड मारपाचें म्हणून. सद्या मेरेन कितले जागे तुमी दाखयले सर तांकां? आतां सद्या हो पयलोच जागो आसता स्टार्ट केला निकतें. पूण इतके कितके आयडेंटिफाय केला तुमी? 10 आसतली. 10 जागे. तांकां जागो दाखोवचो आमी एकदां लेटरूय केलें तांकां जागोय दाखयल्लो. सद्या हांगा हे 2 जाण मेवया हे भुरगे आतां पळय जे एकलो मेवळा तो डेली रातचो 3 12 1 जांक सकाळचो सांजचो डेली आहा आनी हे खरेंच हे ड्रग्साचेच भुरगे. तो आतां कितें म्हणटा आपूण नको आपूण पयले फावटी येयलो पिवंक गेलो पूण हांगा तुमी आतां पयले धाकटे ते ड्रग्स ते यूज करता पोतये धाकटे ते पोतये सुद्दां मेळयले हांगा. असले स्पॉट खूब आहा. हांव हे पयले दर्यान नोट करतालो आनी सांगतालोय कित्याक आनीक तितले वयर झरीर म्हणून एक मायन पोन्याची झर म्हणून थंयसर एक आहा थंय आमचे एकले स्टाफ रावता कुशीक त्या घरान तेंचे ती उदी काडून तांकां तेंचे कोळा ते बिवा ते सगळे कातून उडयले त्या भुरग्यांनी ह्याच भुरग्यांनी असले ड्रग्साचे आनी पुलीस तेंचेर कांय एक्शन घेयनासले. आमी आतां 1 वर्स जालें बॉब मारता लेटरूय केल्ले आहा तेंच्यांनी एक लेटर दिल्ले पुलिशेक. आयज पुलीस हांगा खरेंच येयले आनी बरें दिसलें कित्याक तांकां कळ्ळें बाबा कितें तरी जाता म्हणून. आयज आमी पळयलें जशें तुमी म्हटलें की पंचायत तर्फे खंय तरी इन्स्पेक्शन जाल्लें आनी थोडे जागे आयडेंटिफाय जाले खंय तरी गैरवेव्हार जाता ड्रग्साचें सेवन जाता हांगासर. तुमकां दिसना की खंय तरी आतां जे ड्रग्साचें सेवन करता हे बारीक बारीक खंय तरी व्हडले हाका हात घालचो? पुलिसां कडेन तोच मेन रिक्वेस्ट की हे बारीक बारीक सद्या गांवांचेच लोक असतात तेच गांवांत बसतात मस्ती करतात पूण तेंचे कडेन हो ड्रग्स येता खंयसून हे पुलिसांनी चवकशी करपाची आनी जो मेन कल्प्रेट आहा तेजो बॅकबोन सारको म्हाका दिसता रोडान मोडपाचो गरज आहा दाण्यानी न्हू रॉड मारून मोडपाचो गरज आहा तेन्नाच हे म्हाका दिसता बंद जातलें. सो लोकांचो खूब रिक्वेस्ट जाल्लो की भुरगे ग्रुपांनी बसून ड्रग्स एडिक्ट जाल्ले प्लस ड्रिंक करता आनी तशें हांगासर लोकलांची फेसिलिटी जाल्ल्या कारणान आनी ही झरीचें उदीक लोक पिवपाक यूज करता तर ते हांगासर पावनास करना कारणान की लोक जाणटी हांगासर येवन भियेतालीं सो हांगासर ते नासधूस करताले तांकां कितें सांगल्यार ते तेंच्या आंगार पडटालें. सो लोक पंचायतीन रिक्वेस्ट केले मागीर पंचायतीन पुलिसांक रिक्वेस्ट केले त्याच प्रमाणे आमचो डेप्युटी सरपंचांनी आदी एक रिपोर्ट केल्लो की मिडियाचेर की मातशें हेल्प करचें म्हणून पुलिसांनी. तेच प्रमाणे आयज ते पुलिसांनी एक्शन घेतलां आनी आयज तेंच्यांनी आयडेंटिफाय करपाक स्पॉट येयल्ले आहा आनी आयडेंटिफाय पयल्या स्पॉटाचेर 2 जाण गावल्ले आहा तांकां सो तेंच्यांनी आपल्या पोजिशनान घेतला आनी म्हापसा व्हेल्या तांकां सो तेंचेर ते इन्वेस्टिगेट करतले. तशेंच हांव थँक्यू म्हणटा पुलिसांक की आयज येवन आमकां आमचो प्रॉब्लम थोडोसो सॉल्व जाल्लो आहा आनी हे फुडें ते करतले म्हणून.